नमस्कार गोंयकारांनो, हांव वेदिता क्वाड्रस RGP प्रेसिडेंट विमन्स वीक। आतां 2 दीस फुडें तुमी सगळ्यांक वाचलां, तुमी व्हिडिओ फेसबुकाचेर पळयलां की आमचे कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या एकल्या चेडवाक एकले मायग्रंट भुरग्यान ताची फाट घेतली दोन दीस जाले आनी तें जायतें भिलें आनी तेजे फॅमिलीन ताका सपोर्ट केलो। पूण आमची गव्हर्मेंटाची फेलियर खंय आसा हेका लागून? पयले सुवातेर म्हणल्यार अकॉर्डिंग टू इंटरस्टेट मायग्रंट लेबर एक्ट, गव्हर्मेंटान मायग्रंट पॉप्युलेशनाचें रजिस्ट्रेशन करपाक जाय। दुसरें म्हणल्यार तेंचे क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड आसा न्हू, तेंचे स्टेटींतल्यान हाडपाक जाय, तेंय जायना। आनी गव्हर्मेंटाक कंट्रोल ना, मायग्रंट्स मिरावता, खंयचे बस्तींत आहा, खंय येता खंय वयता, खंयचे बासींत चडटा, कांयच तेंचेर कंट्रोल ना। गव्हर्मेंट आमचे BJPचो गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट फकत जाता तितले शेतां भरपाचे, दोंगर कापपाचे आनी जाता तितले बस्ती करपाचे। आनी दुसरें म्हणल्यार तांकां आमची गोवा एक स्टेट जी ट्युरिजमा फेमस आनी आमचो कल्चर कंप्लीट डिफरंट फ्रॉम अदर स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स। सो हाका लागून चड गरजेचें मायग्रंट पॉप्युलेशनाचे रिकॉर्ड दवरपा आमकां। सो हे गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवपाक जाय। आनी दुसरें म्हणल्यार एक बायल वो चेडूं एक बासीन सुद्दां ती सेफ ना, सो तेंची सेफ्टी कोणें पळोवपाची? आमच्या गव्हर्मेंटान, BJP गव्हर्मेंटान तेंची जबाबदारी, जावं पॉलिटिशियन्स आसा वो आमची पंचायत बॉडी आसा, तेंची जबाबदारी ती दुसऱ्या लोकांचेर घालून दिवपाची न्हू जबाबदारी। आनी दुसरें म्हणल्यार हालींच तुमी CMाचे बायलेन एक बायट दिल्लो की सगळे बायलांची सुरक्षा आमकां आमच्याच्यान करपाक जावपाची ना, तांचें प्रोटेक्शन आमची जबाबदारी न्हू, असली तेणी इनसेन्सिबल रिमार्क दिल्लो। आतां कोण सगळे बायलो अनसेफ आसात, जावं न्ही कोणाची एकल्याची भयण वो ती बाय जावं वो ती आवय जावं, सो ती अनसेफ आसा। आनी आतां आमी सगळीं कितें करता, थोडीं जाणां पॉलिटिशनाक बरें म्हणटा, पॉलिटिशनाक प्लीज करता, वो जावं पंचायत बॉडी रिस्पॉन्सिबल ना म्हणटा, पूण आमी तें एक काम सगळें पंचायताची जबाबदारी ती। आनी दुसरें म्हणल्यार आमी जायते फावटी हें आमचे ग्रामसभांतूय हाडलां, सो ताजेरूय कांयच आमकां बरो हें मेळूना। सगळ्या मायग्रंट पॉप्युलेशनाचे रिकॉर्ड मागलां तें आमकां आजुनूच मेळूंक ना। सो आमची RGP पार्टी जायते फावटी मायग्रंट इश्यू रेज करता आनी गव्हर्मेंटाक सांगता की आमकां मायग्रंट लेबर एक्टा प्रमाणे तेचें रजिस्ट्रेशन करचें, क्रिमिनल रिकॉर्ड तेंचे हाडचे, वेदर ते क्लीन आसा जाल्यार तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवचें, अशें कांयच करूंक ते आजून कांयच स्टेप घेवंक ना गव्हर्मेंटान। सो हें सांगून देव बरें करूं। हांव मिस्टर कार्मल हॅरिस फ्रॉम कुट्टोरी, RGP मेंबर। एक मॅडमीन सांगलें ते योवरी हांवें खुद पंचायताक लेटर केल्लें की रेजोल्यूशन पास करचें म्हणून रिगार्डींग I would like to draw your attention to the different problems like insecurity to move out, fear of robbery, rape and other crimes, drainage problem, etc. faced due to the migrant population by the locals in our village. So, yeah, आमी आज पासून आमकां तेजेर कांयच रिप्लाय मेळना, आमकां खबर ना पंचायत कितें एक्शन तेजेर घेयलां कितें का तें। पंचायत सांगपाक लागले की आमकां पुलीस हे इन्फॉर्मेशन दिना। सो तेन्ना हांवें ताका सांगलें आनी आमच्या जायत्या भावांनी भयणांनी पासून पॉयंट हें केल्लो, तुमी आत घेवन वचना रे, पुलीस दिना। हांवें सांगलें ताका एक सजेशन केल्लें, एक 5 मेंबराक तेणी सगळे एकल्यागे वॉर्डाक कितें कोण मायग्रंट्स आहाय ते गेले सगळे डेटा कलेक्ट करून हाडून ते पंचायतान दिवचे आनी तेन्ना ते सगळे डेटा एक कडेन पंचायतान पावतलो। आनी तेणी ओके म्हणलें सरपंचान आनी सेक्रेटरी, पूण आज पासून तेजें कितें जालां काय जालां तें कांयच खबर ना। आतां आयकलां ते प्रमाणे व्हिडिओ बी डेली
जावपाक लागले सारके डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा. आनी आमचो कुट्रेन पासून आमचो एक व्हिडिओ जालो 2 दीस फाटीं एक आमचे भयणी ते फाटीं लागले मायग्रंट्स आनी तेजी भरपूर भिरांत जाल्ली आनी तेन्ना टायमार इलेक्शन तेगेले भावान येवं तेगे कोण रिलेटिव्सांनी एक्शन घेयन म्हूण घडये ते सारवा जावं जाय. घडये हेजेर कितें वायट परिणाम जावपाक शकतालो तो तेणें टायमार हें करून तेगे खर्च्यांनी तो वाटायलो. तुमी जाणा हे मायग्रंट्स कितें कोताय ते तांकां ते किडनॅप करून व्हरपाक शकताले, तांकां मान दवरपाक शकताले, कितें करपाक शकताले. ह्या पासून तेंचेर डेटा कांयच ना. पूण आतां हांवें एक मॅसेज चोयल्ली की तेणी पुलिसीन बी कंप्लेन केले आनी केलें पूण आजून कांयच तेंगेलें जालें ना. सो हांव मागतां की आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हे सगळे फेल जाले हेजेर. ताका लागून हे आमी हो स्टेप आमी घेवपाक पडला. हांव मागतां पंचायता कडेन आनी हेरूय कोण रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड मेंबर्स कोडे आहाय तेजे लागीं हेजेर कितें जाल्यार तुमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी हे सगळे डेटा हो तुमगेलो कलेक्ट करून आमकां पंचायतांत ओर आमकां एवेलेबल करपाक जाय. सो मुगेलो रिक्वेस्ट आहा सगळ्यांक हे सगळे कावज आनी पयतून गणना जावपाक आनी हो आतां कावज गळटो सादेपणान तेजेरूय काबार जावचो बरो जालो आनी हेज्या सिरियस केस तर जाल्ली हें चड हें जाता आसलें. आनी आज आमचो पळय जाल्यार बासींग पासून आमच्या बायलांक सेफ्टी ना. ते घाटी येवन तांकां भरपूर त्रास करता बासीन आनी हिंगा थिंगा सगळे. सो हेचेर कोणाचोच कंट्रोल ना, गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना आनी कोणाचोच कंट्रोल ना. सो हांव मागतां सगळे ऑथॉरिटीज लागीं हेजेर मातशें कंट्रोल घेवचो. देव बरें. सरान मॅडमीनी सांगलां आनीक सरानूय सांगलां दोनी आमी जाते भाशेन आमी पंचायतीक लेटर्स ड्रॉप करतात. ते सगळे डॉक्युमेंट्स ते मायग्रंट्सान हें केलें हें करूंक जाय तें करूंक जाय आमी सांगताय तुमकां पंचायतीक गेल्या वर्साक रायज पंचायतीक घातलेले आनी कुट्टोरेचे पंचायतीक घातलेले, ग्रामसभा घातलेले गेल्या वर्सा हो डेटा घातलेले गेल्या वर्सा रायज पंचायतीक. जाल्यार एकेर कितें केलें काय रायज पंचायतीन आनी हो कुट्टोरेचे पंचायतीन कितें कोत्ताय तुमकां कितें डेटा आहा कांय ना. आयज बरें जाल्लें आयज न्यू एक स्टार्ट जायला मायग्रंट्सां कोणूय येताय आनी म्हणटा आवय हें चेडूं म्हगे गर्लफ्रेंडा भशेन दिसता हांव तेजीय लायन मारतलो. एग्जाम्पल करून दाखयलां. कोण एकले येता म्हणटा आवय तें मुगे गर्लफ्रेंडूय दिसलें ओ मुगे बायले भशेन दिसता तेजे फाटल्यान धांवलो. म्हळ्यार आमची चेडवांची परिस्थिती कितें केल्ली आहा. हें फकत ना जाता हे लोकल बॉडीजांक लागून कित्याक ते आपल्यालें काम करनात तेंकोले डेटा आसना तेंकोलो जो पळय मॅडमीन सांगला तो एक्ट ते प्रॉपरली करनात. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे इलेक्टेड आमचे MLA आहाय तेंचोय कांय येना. आमची चेडवां सुरक्षीत ना. फाटीं आमचे कांय दिसां फाटीं सुमार 1 म्हयनो जालो मनोज येयल्लो. मनोजा खूद त्या लोकांनी कुट्टोरेच्या लोकांनी सांगलेलें आमी कुट्टोरेचे वटेन आसतना आमकां कितलें अनसेक्युअर फील जाता. आमची चेडवांक आमकां एकट्याक भायर सर मेळना. आयज ल्हानांतली व्हड करून तांकां एकले सोडना काजार केले म्हणटात. 20 वर्सां 21 वर्सां काजार करून सोडली कित्याक भिरांत जातली. ही परिस्थिती जाल्ली कित्याक नेग्लिजन्स ऑफ लोकल बॉडी आनी नेग्लिजन्स ऑफ इलेक्टेड MLAs. तुमकां आनी कांय पडना. तुमकां आमच्या चेडवांचे वो बायलांचे सुरक्षेचें कांय पडना. तुमकां फकत जाय ती तेंची इलेक्शन कार्ड केलेली इलेक्शन तीच केल्ली जाय. तुमकां आमच्या चेडवांचें पडोन वचोंक ना. हेजेर तुमी मातशें नदर मारपाक जाय. जो पळय इन्सिडेंट जाल्लो आहा कुट्टोऱ्यांत जाल्लो आहा तो हेज्या मुखार जावपाक जायना. आनी कितेंय जर फेल्युअर जालो जाल्यार हितून जबाबदार आसतली लोकल बॉडी आनी हितून एक्ट आहा हेजोय बी आसतलो. एकाय बी रिस्पॉन्सिबल व्हडलो करता आमी MLA. कित्याक इतलो मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडलो आहा कुट्टोऱ्यांत आनी रायच्यान म्हणनाका. आख्खे कुर्तोरी मायना काबार केल्ले आहा. तुमी एकलटी काबार केल्ले आहा. आनी हे मागीर आमची चेडवां सोडून आमची चेडवां वोसांक भायर सरतात. हे तेंचे फाटल्यान धांवतात आपले गर्लफ्रेंड म्हणून. कितें केलां आयज मेरेन आयज 2 दिसां उपरांत पासून तुमी पंचायतीन कितें केलां MLAन कितें केलां सॉर्ट आवट करपाकू पुलीस डिपार्टमेंटान कितें केलां ना. कित्याक तुमी पडोन वचना कित्याक ती तुमची भयण न्हू. हें जाल्लें आहा. जेन्ना आपल्या भयण जाल्लें न्हू ती दूख लागता. पूण आरजी
दर एक चेडूं दर एक आवय आपली भयण आनी आपली आवय आनी आपली धूव म्हणून पळयता दर एकले अस्तरेक. हीच भावना तुमची दर एकल्याच्या नदरेन येयना कित्याक काय म्हणून तुमची इतल्या तकल्या फातर पडलो कितें आहा तें खबर ना. मातशें तुमी गिन्यानाचेर उजवाड घालचो आनी आमकां सुरक्षा दिवची चेडवांक आमच्या. हेंच सांगून देव बरें करूं.